मोपा टॅक्सीवाल्यांचे जो आंदोलन तो विषय व्हेरी सिंपल आसा म्हाका दिसता. तेंचे विशय हांवें टायम टू टायम सोडयल्या. तेंचो आमदार आमचो प्रवीण आनी परत जीत हे दोनूय जण जे म्हाजे कडेन उलयल्या दोगूय जण थंयसर गेल्ले आनी म्हाका दिसता त्या दोनूय तेंच्यांनी ब्लू कॅब टॅक्सी थंयसर मागली ही पेडणेकारा खातीर. म्हाका दिसता लँड आमी ब्लू कॅब टॅक्सी दिली तांकां एक वेगळो स्टँड दिवपाचो तांकां स्टँडूय दिलो. म्हाका दिसता आमकां न कळत तेंच्यांनी जी वाडयल्ली फीज म्हणजे तेंचे डिमांड आसता तेजेर सांगता की 80 रुपया वयल्यान 200 रुपया कर ती आमी ऑलरेडी 80 रुपया परत 80 रुपया केली तेंच्यांनी ती वाडयल्ली ती. तांच्यांनी सांगलो आमकां टायम स्लॉट 5 मिनटां वयल्यान ते 5 मिनटां आमकां 10 मिनटां रावपाक जाय ती आमी ऑलरेडी 10 मिनटांय दिली. आता ते कित्याक आंदोलन करता हें म्हाका खबर ना. तेंचो जो डिमांड आसलो तो डिमांड ऑलरेडी फुलफील जालो. ताच्या व्यतिरिक्त कोण तरी भायल्यान सगळे पॉलिटिकली येतात आनी कोण तरी थंयसर उलयत आसतात तेंचो कांय संबंदय ना मोपाशी. आमकां म्हणलें की मोपा टॅक्सी पेडणेकारांनीच चलोवपाक जाय. हय म्हाजें मत तेंच आसा पेडणेकारांनीच चलोवपाक जाय. ती पेडणेकारांनीच चलोवच्यो तांकांच बिजनेस जावचो ते मोठे जावचे ही आमची इच्छा आसा. त्या ती तांकां जे लोक भडकयतात जे टॅक्सीन पॉलिटिकली मोटिवेटेड थोड्या जाणांक थंयसर आमदार बीन जावपाची सगळें करतात. थोडे जाण भायरसून तांकां फील करतात. तेंचे गॉडफादर थोडे भायर बसल्यात आनी तेय उलयतात. आमकां कांय चिंता ना. आमकां गोंयच्या टुरिजमाची चिंता आसा. हाका आमी आनी कितें उलोवंक शकना. हे गोंयची तमाम गोंयची जनता पळयता आनी गोंयची जनता डिसायड करतली. पण वायट इतलेंच दिसलें की मुख्यमंत्री सामान्यांतलो नेतो म्हणटा वेळोवेळी पण आयज हो ताणें सामान्यांक न्याय दिल्लो आसा त्या बद्दल थँक्यू. नो कमेंट्स. अमित भाई सीएमान एक पॉइंट मारलो की खूप जणांक आमदार जावपाची स्वप्न पडटा म्हणून. आमदारकी 27 हा मरे आता खंय तो तुमकां बी पॉइंट आहलो अशें. आमदारकी 27 हा तेचेर आतां उलोवन कितें फायदो. सीएमान हो कमेंट मारा. सीएम खंयच्या स्टेटसाचो मनीस सीएमाची लेवल कितें हे कोणी एमएलए किंवा आनी कोणी स्टेटमेंटी करप चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट करप कोणाक तरी स्वप्नां पडटा आमदारकेची म्हणून कितें उलयता पळय. आमकां तेजेर आमकां हे कितें पॉलिटिकली विशय ना हो टॅक्सीकारांचो विशय. त्याच्या खातीर पेडणेकारांचे अफेक्टेड लोकां बरोबर हांव तांकां एक आसपाचो त्यांच्या बरोबर म्हणून हांव त्यांच्या खातीर उबो आसा आनी त्यांच्या खातीर हांव सदांच उबो रावतलो. असले पॉलिटिकल स्टेटमेंटी करपाची गरज ना. चीफ मिनिस्टराक पॉलिटिकल स्टेटमेंटी करपाक जाय जाल्यार पॉलिटिकल डिबेट करया. हांव ओपनली आसा पॉलिटिकल डिबेटाक. खंय ते तेणी म्हाका टायम दिवपाचो. आतांले स्टेटमेंटी कोणाक केले ते खबर ना. ते जर कोणाय स्पेसिफिकली तुवें आतां विचारले पळय कोणाक केले तेणी नांव घेवन सांगपाचें कोणाक स्वप्न पडटा आमदारकीची.